आज म्हज्या वांगडा आमच्या दारगळचे एक्स सरपंच आमचे तशेंच बाकीचे मेंबर्स तशेंच आमच्या उग्या गांवचे सरपंच तशेंच आमचे एक्स ZP आनी तशेंच आमचे कार्यकर्ते कोरगांवचे तशेंच आयज अशें दिसता कितें हें जें घडटा हें घडोंक जाय नासलें कित्याक जे पळय आयज सानबंद रातीच तेंच्यांनी डिक्लेअर केला जाल्यार म्हाका तेजी कांय खबरूच नासली कितें हो सानबंद हांगा दारगळे जाता म्हणून तेका लागून हांव सांगूंक सोदतां जे पळय हो सानबंद आसा तेका सानबंदाक म्हाजो सारको थंबपणे विरोध आसा आनी हांव हे सानबंदा वांगडा ना जे पळय आयज तेंच्यांनी सानबंद आमच्या दारगळ्यान जे आमच्या पेडण्यान ही संस्कृती आमची पेडण्याची न्हू जे पळय आयज हे सानबंद हाडटा ते तेंच्यांनी ते कोस्टल लायनीक हाडचो जे पळय पयलीं आसलो तो स्टार्ट केल्लो जे आग्नेलान तो कलांगूट केल्लो कलांगूटसून तो अंजुना आतां इतले वर्सां जालो अंजुनासून ते आतां दारगळे हाडटात कोस्टल लायनीक तेजे अंजुनासून आतां तेंच्यांनी ते मांद्र्याक करचो कित्याक हांगासर करचो न्हू दारगळे हांगासर बीच ना बीच लायनीक तेंच्यांनी करचें एक चान्स दिवचो मांद्र्यांकूय दिवचो मांद्र्याक हयसर करून घेवचो तो म्हाका दिसता हे जे पळय आयज हांगासर दारगळे करता तेजेर म्हाजो सारको थंबपणे विरुद्ध आसा आनी हांव दारगळेन ते करूंक दिवचो ना कित्याक जे पळय आयज तेंच्यांनी डिसिजन घेतलेलें आसा हे डिसिजन घेतलेलें त्या डिसिजनाक म्हाका कांय खबर ना आनी आयज तेंच्यांनी डायरेक्ट डिक्लेअर केल्लें आसा की ते सानबंद आनी दारगळे जाता आनी टिकेटी ते स्टार्ट करतले म्हणून जेन्ना पळय हे सानबंद तेंच्यांनी आयज बंद करिना जाल्यार हांव सगळे आख्खे पेडणेकार आमच्या लोकां वांगडा आसतलो आनी लोकां वांगडा हांव रस्त्यार येवन हो सानबंद बंद करून दाखयतलो हे म्हाजें इतलें हें हांव लोकांक प्रॉमिस आहा कित्याक हांव सानबंदा वांगडा ह्या ना आनी हे पळय ते लोक हें करतात कितें सानबंद नाका म्हणून नाका लोकांक जाल्यार तो जावचो ना आनी हांव लोकां वांगडा आसतलो आनी सानबंद समज जायत हांगा पेडण्यान जाल्यार हांव लोकां वांगडा रावन हो विरुद्ध करतलो तेका लागून हांव म्हाजे थंबपणे ते सानबंदाचो कोण ओनर आहा तेका हांव सांगूंक सोदतां तुका जाय जाल्यार परतून तो अंजुनात दवर नाजाल्यार कोस्टल लायनीक तो खंयसरूय कर म्हाका कांय तितून हें ना कित्याक सानबंद आनी दारगळे तुमी हांव करूंक दिवचो ना आनी सानबंद हो दारगळे जावचोय ना अशें दिसता कित्याक सगळे लोक सगळे कालसून फोन येतात कालसून लोक म्हाजे दारार येतात लोक सांगतात हेजे विरुद्ध हे आमचे यंग यूथ आसा जे यंग यूथ आहा ते आमी बरी शिकवण दिवपाची ही सानबंदाची न्हू कित्याक जे आयज आमच्या पेडण्यान आहा ती संस्कृती आहा पेडण्याची आमी सदांच म्हणटा की ते कलाकारांची खाण ही कलाकारांची खाण हांगासर आमकां डिस्को नाका लोकांक हांगासर आमच्या यंग युथाक हांगासर बिगडपाचें ना तेका लागून हांव सांगता हांव लोकां वांगडा आसतलो आनी म्हाजो थंबपणे विरुद्ध आसतलो थँक्यू अशें म्हणटा पूण लास्ट स्टेजीक खंयसर तरी तो जाता आनी मागीर विरोध खंयच्या खंय वयता तुमचो स्टँड कितें आसतलो समजा हाडलो बाय फोर्स पळय बाय फोर्स हाडलो जाल्यार हांव तेंच्या वांगडा आसचो ना ते तुमी पळोवचें हांव पळय आसतलो तो कळ्ळें सानबंद एवरी टायम विरुद्ध जाता म्हाका खबर आहा एवरी टायम विरुद्ध जाता आनी मागीर तो त्याच जाग्यार जाता पूण त्याच जाग्यार जालो पासून हांव तेंच्या विरुद्धच आसतलो हे म्हाजें तुका थंबपणे हे आख्ख्या म्हाज्या पेडणेकारांक म्हाजें उतर आहा आयज जेन्ना सानबंद डिक्लेअर करता गव्हर्मेंटाचो आशीर्वाद असल्या शिवाय इतली व्हडली स्टेप घेता पळय गव्हर्मेंटाचो आशीर्वाद आहा पण म्हाका तेतून कांय इंटिमेशन ना न्हू गव्हर्मेंटाचो आशीर्वाद आहा जाल्यार गव्हर्मेंटान करूं न्ही म्हाजो कांय विरुद्ध ना सानबंद हांगा विरुद्ध करिनाका गोंयान म्हणून गोंयान करचो खंयसर तरी दुसरे कडेन करचो पूण नो आमच्या पेडण्यान पण तुमकां दिसना की सरकारान एटलीस्ट तुमी तेजे भाग म्हणून पार्ट ऑफ द पण म्हाका एटलीस्ट सांगूंक जाय आसलें इव्हेंट न्हू जो समज इव्हेंट म्हाका पासून सांगलेले जाल्यार म्हाजो विरुद्धच आसतलो हांव पेडण्यान येवपाक दिवचो ना तुमी आज म्हणटा की तुमकां फुडें विचारूंक जाय आसलें तुमकां दिसना त्या बद्दल म्हाका कांय इंटिमेशन तुमचेर समज सर प्रेशर हाडलो आनी तो दारगळीत जालो तुमची भूमिका कशी आसती लास्ट पर्यंत माझी भूमिका हांव तुमकां सांगल्या म्हाजी भूमिका लोकां वांगडाच आसतली ओके तुमकां ते स्टेजीर दिसचो ना इनॉग्रेशनाक दिसचो ना खंयच दिसचो ना ही थंबपणे म्हाजी तुमकां हे आसा पण जालो जाल्यार तो इव्हेंट जालो जाल्यार इव्हेंट जालो जाल्यार हांव लोकां वांगडा आसतलो पण तुमी तेका विरुद्ध हांव लोकां वांगडा विरुद्ध आसतलो तुम्ही रस्त्यार देंवतले सरकाराक विचारलें तुमी ह्या भाशेन नो म्हाका नाका सरकाराक विचारपाचें जाल्यार सरकारान ते सांगूंक जाय आसलें बाबा अशें अशें आहा अशें अशें दारगळे हाडटा सांगूंक नासतना हांव हें जावचो ना न्हू कित्याक जे लोकांक जाय पळय तेच जातलें सीएमाक विचारलें पण सीएमान सांगूंक जाय आसलें न्हू बाबा हे आसा पळय तो आमी दारगळे करता म्हणून सीएमान सांगूंकूच ना जाल्यार म्हाजो विरुद्ध आहा न्हू विषय घातले ना ह्यो विशय कोणाक घालूंक ना जेन्ना म्हाका राती कळ्ळें हे अशें अशें येयला लोकांचे 100 फोन आनी लोकांचे म्हाजे कडेन सकाळी फुडें लोकांचे दारार म्हाजे हे आसले कित्याक आमकां सानबंद नाका
आम्ही विरुद्ध आसा, तेका लागून तूं आमच्या वांगडा आसचो म्हणून लोकांचें हें मत आसा. तुमचे सरकार वांगडा किंवा टुरिझम मिनिस्टर वांगडा म्हाज्या कडेन कोणाचेच उलोवप जावंक ना आनी हेजे फुडें जालेंय जाल्यार हांव सरकार हेज्या विरुद्ध आसतलो सन्माना. म्हाका धारगळे सन्मान नाका. तुम्ही उलोवप सीएमाकडे कित्याक विशय करिना त्या म्हणटा. ना आतां करतलो हांव न्हू, कित्याक पयलीं आतां लोकांचें कितें मत आहा पळय तें लोकांचें मांडलां हांवें, म्हाका नाका म्हणून. आतां फुडें वचून हांव सांगतलो म्हाका सन्मान हांगा नाका म्हणून. प्रवीण बाब, एक विशय म्हणटा पळय तो, ज्या टायमार सावन तुमी आमदार जाल्यार तुमी सगळींच एज्युटेशनाक पळयल्या आनी ती जाल्यार सरकारान रावन हाव डू यू सी दॅट ते मोपा जावं ते टॅक्सी जावं आतां हो इव्हेंट जावं तुमकां म्हणजे एके सायडीच्यान म्हणल्यार सुकूच ना तुका. सुकूच ना सारकी. हें दूख दीत आसा, तेका लागून तें दूख घेवपाकूच शिकोवंक जाय आनी सूख तेका लागून जितलें पळय तूं हें करताय पळय तितलें लोकांचें तूं आयज लोकूच जिखून हाडटले जाल्यार लोकां वांगडाच रावचो पडटलो. तेका लागून हांवें एक थंपण हें घेतलं जाल्यार कितेंय जावं हांव लोकां वांगडाच रावतलो आनी तो विरुद्ध करतलो. आज पण तुम्ही लोकां वांगडा विरोध करतलो. एव्हरी टायम हांव As a रावला, party टॅक्सीवाल्या वांगडा leader. वचून रावला. बाकीच्यो गोश्टी तेन्ना आतां मोपा आमच्या एका प्रॉपर्टीक लागून तेंच्यांनी तेन्ना आमकां भितरूय उडयल्ले, तेन्नाय हांव रावलो. खुबशे अशे गोश्टी हांवें लोकां वांगडा रावन केल्ले आसा आनी ते दाखयल्ले आसा. तुमकां दिसना एके सायडीच्यान तुमी सगळे बराबर अशे रावले जाल्यार त्यो खुर्ची खाली जाता पळय मंत्रीचे, तुमचे थंय खंय वचना म्हणून पडले जाल्यार. आणि प्रवीण बाब तुम्ही म्हटलं मांद्र्या तरी करचे म्हणून असे. मांद्र्या- मांद्रा सुद्धा एक पेडणे पयलीं कलांगूट गेलो, कलांगूटसून अंजुना गेलो, अंजुना लास्ट मांद्रा येयले न्हू म्हणून म्हाजे तशें आवडले. मांद्रा सुद्धा एक पेडणेचो एक भाग हा. मांद्रेचं पार्ट ऑफ पेडणे तालुक्यात पडटा. कोस्टल लाईन म्हटलंय, कोस्टल लाईन. पण आमचे भुरगे आहात थंयसर. कोस्टल लाईन येयले न्हू. हांवें तशें म्हणा. ना तशें न्हू, तुज्या आमिकाच्या हितून तुम्ही मांद्र्याक सपोर्ट करता काय म्हणटा. मांद्र्यान कितें सपोर्ट करता? सपोर्ट करता की थंय जावचो. ना 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 हांवें कितें सांगला, कोस्टल लायनीक व्हरचो, मांद्र्या व्हरचो, अंजुना व्हरचो नाल्यार कलांगूट व्हरचो. पेडणे पार्ट ऑफ पेडणे येता न्ही म्हणून. बाबा कोस्टल लायनीक म्हटल्यार कोस्टल लायनीक खंयसर तरी व्हरचो. कलांगूटय सांगला न्हू पळय, कलांगूट जावचो नाल्यार अंजुना जावचो, कोस्टल लायनीक जावचो. धारगळी नाका म्हाका. कोस्टल लायनीक जाल्यार तुमचं ऑब्जेक्शन काय ना. कोस्टल लायनीकूच जाता हो न्हू. सनबर्न हो कोस्टल लायनीकूच जायत येयल्लो आसा म्हणून म्हाजो कोस्टल लायनीकूच जावचो असं माझं मत आसा. तुम्ही रावतले थंय मागीर? खंय रावतले? हांव पेडण्यात रावला. कितल्याक जालाले? कोस्टल लायनीकूच जावचो, सनबर्न हो जावचो. हांव विरुद्ध करिना पण खंय तरी जावचो कोस्टल लायनीक. पळय हांव सांगना कित्याक एवरी टायम गव्हर्मेंटाचे इन्कमूय आसा तेतून, तेका लागून हांव म्हणटा. पण म्हाका धारगळे नाका. पण जेन्ना तुम्ही म्हणता गव्हर्मेंटाचे इन्कम आसा, तुम्ही तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी माझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी नाका, माझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी विरुद्ध. माझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांव कित्याक नाका म्हणटा, जे माझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी संस्कृती आहा ती आमकां टिकोवन दवरतले जाल्यार असले आमकां डिस्को नाका. हांव तशें म्हणना मांद्र्यात कर म्हणून, हांव म्हणटा तुका कलांगूट कर नाल्यार तूं अंजुना परत कर, आल्लो देवसर कर. ही संस्कृती जी तूं टिकोवन दवरूंक शकता ती पाड करता कोण आता तुका कोण दिसता? पाड कोण घालता पळय. अरे हो आता सनबर्न समज हाडलो कोण हाडटा? गव्हर्मेंटाच्या आशीर्वादानच येता. गव्हर्मेंटाच्या शिवाय हे जायना न्ही. तुमचेच गव्हर्मेंट पाड घालता. धारगळी कजिनो जावपाक आहा तेतून तेतून तेका तेचेर विरुद्ध कित्याक ना. तेचेर विरुद्ध आसतलोच न्हू. तेन्ना जेन्ना जावं न्ही जाता तेन्ना आमी करया न्हू. आतां मागीर उलोवया ना. इतल्यान जावंक जायना. कितें जालें, बांदलें तें कन्स्ट्रक्शन केलें, जालें, काम चालू आहे न्ही. कन्स्ट्रक्शन सो तूं जो पयलो सनबर्न आहा पळय तो तुमकां खबर आसा खंयसर जाता तो? तुमकां रिपोर्टरांक खबर आसा? तुम्ही सांगा. ते डेल्टिनाची प्लेस आहा पळय तेतून सनबर्न जाता, तेका लागून ते क्लिनिंग चालू आहा. कळ्ळें? ओके. ते असं डेल्टीन जायना, ते सनबर्न ते असर जाता. डेल्टीन चलता तुमकां. हांव डेल्टीन सांगना, म्हणजे ओपोज आहा ते सांगता डेल्टिनाच्या प्लेसीर मागीर सनबर्न डेल्टीन जाता. जाता. ते टायम येयलो काय सगळे पळोवया न्हू. मागीरचे आतां गोश्टी कितें, आतां कितें येयला तेच उलय न्हू. अपघात थंय जावचे ना न्ही मागीर. सो तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें असलें जाल्यार तूं विरोध करता. ते 100% लोकांक नाका पळय ते म्हाजो विरोध आसता. तुम्ही पळयतात GNH.